एकठांय जाऊया सगळी आमी लागीं सरूया दोनया देवाक आर्गाडुया आनंद आमचो ताका जोया दारोणांतू कोडोल दवरुया जिवितांतू सोडू दवरुया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाय तुज्या राज्यांत व्हरून बाबूय दारोणांतू कोडोल दवरुया जिवितांतू सोडू दवरुया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाय तुज्या राज्यांत व्हरून बाबूय बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आयचे मिसाच्या बुलदान भेटयता सोपून गेल्या आलेशो पेरेरा देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता मारिया कायताना मेनेसीस आनी एन्सल फेर्नांडीस तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद सुबा देणी आमी मागुया आज पवित्र सभा बाग्योन दुमींग हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता बाग्योन दुमींग ताणें डॉमिनिकन ही संस्था ताणें स्थापली त्या काळार जायतो लोक खोटे शिकोवणेक बोली पडलेलो एके भाशेन ओतमो गरजेचो आनी कूड वायटोवी गरज नासलेली असो समोस आसलेलो आनी हेच आड शिकोवणेचेर जायते ताणें प्रवचन केलें आनी अशें म्हणटात की सुमार ताणें आनी ताच्या सांगात्यांनी 1,00,000 अदीक लोकांक परतून ह्या धर्मांत क्रिस्तांवपणांत भितर काडली दुसरे सुवातेर बाग्योन दुमिंगाक जायतो गरिबांचो हुस्को आसलो तो जेन्ना आपले पाद्रीपण शिकतालो तेन्ना ओशाची पिडा आयली तेन्ना आपल्या लागीं आसले तितलेंय ताणें विकलें अशें म्हणटात की ताणें आपले शिकपाचे पुस्तकां लेगून विकून दुडू गरिबांक दिलें आनी तिसरे सुवातेर बाग्योन दुमिंगाक तेरसाच्या मागण्याचो जायतो मोग आसलो आनी हेच मागणें जायते ताणें लोकांक शिकयलें आनी ह्या मागण्या वरवीं जिवितान भाग्यवानपण जोडूंक ताणें आपल्या प्रवचनांतल्यान लोकांची मनां उजवाडायलीं ताचे असले आमी जिवीत जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागून घेवया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन पोक्तीपणी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवन आमच्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणतो मोसुकून हांव उत्सारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोहन अपराध ह्या पासून वागून सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाब म्हणटो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत को सोम्या काकूत प्रार्थुया वेळार आमच्यो गरजो आमची खासगी मागणी देवाक आमी उबारुया
सुर्गीच्या बाबा, भाग्यवन दुमिगान आपले शिकोणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सुबेक भोव मोलादीक आधार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विणवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उसवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजोड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोकीम राजाक निर्वाशी करून वेल्यार 5 वर्सां जालीं. म्हयन्याचे 5 तारखेर कालिद्याराकाच्या देसान केबार नदीचे देगेर सोर्वेस्पराचें उतर बुजीच्या पुताक इजिकेल याज्ञिकाच्या कानार सादलें आनी थंय सोर्वेस्पराचो हात मोजेर देवून बसलो. उतोरीक तान वादोल मोड सुटलें. एक व्हड खूब आकटें पेटलें. ताचे भोंवतणी उजो भायर सरलो आनी त्या उज्या मदें पितूल पोरी जळटो कोळसो जिगजिगतालो. हें सगळें हांवें पळयलें. आनी ताचे मदें 4 जिव्यो रचना दिसताल्यो. ताचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना ताच्या पाकोटाचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज घसघशांनी व्हांवतल्या उदका सारको, सोर्वेस्पराच्या ताळ्या सारको. वादोलाचो आवाज कसो, लोकसराचो गोडबोड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना तांणी आपले पाकोटे खोवले आनी एक बोबाड जाली. ताच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतराळार निळ्या माणका पोरी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका शिवसना पोरी आनी उंच ह्या शिवसना वयर मनशाची कशी एक आरकुती आसली आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें. तोय तान वयर उज्यान ताका वेदो घालो तेन्ना हांवें देखलें ताचें बेंड कशें दिसतालें. ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी सरभोंवतणी उजवाड. पावसांतल्यान कुपार दोंदुबाल पडटा तसो हो सरभोंवतीचो उजवाड दिसतालो. सर्वेस्पराच्या वैभवा सारको तो दिसतालो. हांवें पळयलो तेन्ना हांव सासणागी पडलो. देवाचें उतरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सगळीं म्हणुया. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत तां सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोलबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात. सगळीं तुमी ताच्या दोतांनो, सगळीं तुमी ताच्या दरबारांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीचे राजा आनी सगळ्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशीं सुकबुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बालां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणटाय कित्याक ताच्या एकल्यानूच नांव उतर व्हरतें. स्वर्गार आनी संवसाराची परस व्हड ताची महिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात ताच्या वैभवान. आपले पोरजेचे बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची सुरती करता सगळे ताचे भोक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलेली परजा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. वतनां परवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. Hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफारनाथ पावतूच देव मंदिराचो दोंड घेतले आनी पेद्रू सुरशियोन विचारले, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेसून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, शिमाव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकार पट्टी घेतात? आपल्या घरच्या वो परक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणलोल्या उपरांत जेसून ताका सांगलें. म्हणटोच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोट्टी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाक 2 भाग आमी पळयता. पयल्या भागांत जेजू आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास आपल्या शिसांक करता. कोण भाशेन मनशाच्या पुताक लोकांच्या हातान घालतले, ताका जिवेशी मारतले. आनी शुभ वर्तमान सांगता, ही उतरां आयकून ताच्या शिसांक मोठी खोंत जाली. कित्याक ते सोचमताले जेजू एक राजा जातलो आनी आमकां ताच्या राज्यांत हांगा संवसारांत व्हड व्हड जागो आनी पदवी मेळटली. पूण हें जातूच रोखडेच आमकां मेळटा दोंड फारीक करपाची खबर. जेन्ना ते काफेरनावांत पावले तेन्ना देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रूक म्हणलें, तुमचो गुरू दोंड फारीक करिना? आमी म्हणटा टॅक्स आसा ते फारीक करिना. हो दोंड कसलो काय? हो दोंड म्हळ्यार इट वॉज अ टेंपल टॅक्स. म्हळ्यार जेरुसलेमांत देव मंदिरांत योद्न भेटोवंक मोनजाती वापरताले. थंय जोडो जाय आसलो, थंय पीठ जाय आसले आनी दुसऱ्यो ज्यो वस्तू देव मंदिरा खातीर जाय आसल्यो ताचो दोंड 20 वर्सां आनी अदीक जालोल्या जुदेव लोकांन फारीक करूंक जाय आसलो. इट वॉज 2 शेकल्स. 2 शेकलां म्हणटा, हाफ शेकल म्हळ्यार 2 दीस जे पागार तुका मेळपाचो आसलो काम करून, तितले ताचें मोल आसलें. आनीक हें आमकां खंयसर मेळटा बाबा? जर तर सुटकेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेस्वरान 11वी ती 13वी वळ वाचले जाल्यार थंय सर्वेस्पर देव मोइजेसाक म्हणटलो, हो दोंड लोकांक घडचो गे. खंयच्याय गिरेस्तान सुबेज फारीक करचें न्हय आनी खंयच्याय गिरेस्तान ताचेवन उणें फारीक करचें न्हय. सगल्यांनी हे अर्दे शेकल म्हणटा तितलो दोंड फारीक करूंक जाय आसलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, हो दोंड कोणें फारीक करचो? म्हणल्यार संवसाराचे राजा कोणा कडल्यान दोंड घेतात? घरच्या कडल्यान काय परक्या कडल्यान? आनी पेद्रू ताका म्हणटा, परक्या कडल्यान. खरें म्हणल्यार बाबूनो, जेजून हो दोंड फारीक करूंक नाका आसलो, कित्याक तोच देवाचो पूत आसलो. आयज हे वाचपाक 2 भाग आमी पळयता. आमी म्हणटले पयलो जेजू मरणाची खबर करता, उपरांत देव मंदिराचो दोंड हाची खबर आमकां मेळटा. हाचे मदें कितें सोयरीगत आसा काय? बाबूनो, दोनूय भागां मदें सोयरीगत आसा. जेजून मरोन आपल्या मरणा वरवीं रोगोत वारून आमचे खातीर ताणें एके भाशेन दोंड फारीक केल्लो आसा. He paid for our life through his death, through his brutal death on the cross. आपले रोगोत दिवन ताणें आमकां सोडयलोली आसात. सगलें जें कितें फारीक करपाचें आसलें तें आपल्या मरणा वरवीं ताणें फारीक केल्लें आसा.
आनी हीच सोयरीकोत ह्या दोनूय भागांमध्ये आमी पळयता. आयज बाबूनो जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर जेजू हो दोंड फारीक करता दुसऱ्याक एक वायट देख जायना जावं. जरूय ताका हो दोंड फारीक करूंक नासलो पूण आपले एक कोरणे वरवीं दुसऱ्यांक एक वायट देख जातली हें जेजूक नाका आसलें. जायते पावटी बाबून आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो वस्तू करूंक गरज दुसऱ्याक एक वायट देख जायना जावं. एक उदाहरण म्हणल्यार आमच्याच कुटुंबांत जायते पावटी आमी मागणें करता आसतना देवाचे उतर आमी वाचूंक गरज हें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक गरज. न्हय फकत आमी मागणें करता म्हूण दाखोवं पूण आमच्या हे देखी वरवीं आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबान आसतल्यांक एक बरी देख जावं. दुसरे सुवातेर भाव भयणो जायते पावटी आमी हें गायन करता. इतलें केलां जेजून मोशे पासत कितें केलां हांवें जेजू पासत. आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा कोण भाशेन जेजून तुजे आनी मोशे खातीर हें मरण सुचलें. आज जेजू पासत हांव कितें करता काय. भेटून एक आमी गायन गावुया. मातयेचे भांगार करून C24 पान 38 C24 पेज 38. मातयेचे भांगार करून शक्ताय तूं एकाच उतरां मोशा भाव भयणो मोशा आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिनी आमच्या आनी आख्या पवित्र सुविचार जावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा भाग्यवंत तुमिकाचे विनोवतीन आमची देणी आनी मागणी दोळालपणीन मानून घे आनी क्रिस्ती भावाड राखतात आनी परकोटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी तिरादीक कर. तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करून खावं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Tu
बापाक रोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavardaco kut porgotuja Gesù bello, Gesù života, Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो सोड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगो शिवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगती बागेन सुसेतीचो पोती बागेन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळीं संगतान धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आसा आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां आनी आमकां आतां पडटा पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रासोट चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोल देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोल देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिलेच्या शोणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुपागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आशेता काळीज मोचे जेजूक आमच्या काळजांनी शोधताना गायन गावया. D4 549 D4 पेज 49. आशेता काळीज मोचे सुकली आमी उबी रावुया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, भाग्यवन दोमिंगाचे पोरसुली जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या संवसाराच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सोबेन तुजी खरी भोक्ती वाडय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसन्नदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पाव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणो, आज आमची रोमार व्हडल्या गोंया वेतली मीस सांजेर 4:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. आज सांजेर 6:30 वाजता PPCची सोमात सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. आर्गां तुका सोमया,
शेवटाचे गायन गाऊया E2 570 आणि सूप E2 पेज 76. Arga tu gasolia, arga tu garolia, arga tu ga, arga tu ga, agami sasa, tu en magaroso. Luci